देवान हे सगळें आमचे पासत घडून हाडलेलें आसा. पूण कितले जाण आमी हे भाशेन जियेता. तर आयज आमी ह्या मिसांतल्यान मागया आमी खरेपणी आमचे दोळे ताचेरूच स्थिरावन जिवच्याक. ह्या दिसांनी आयतारा दीस आमकां देवान हें उतर सांगलां, ताचेर आमचे दोळे थिरावन ताका जाय पळय तशें आमचें जिवीत सारूंक जाय. दुसरें म्हणजे आमच्या मागण्यांनी आमी आमी पयलो स्थान घेवंक फावना. ताका दिवन आमी ताका शरण वचोंक जाय. सगळें आमी ताका भेटूंक जाय. आमची चिंतनां उतरां करण्यो कसल्योय जावं त्यो, बऱ्यो जावं वायट जावं. पळय बऱ्यांक आनी वायटांक ताणें आपयले. आमची चिंतनां तेच भाशेन बरी आनी वायट आसता. केन्नाय बरी बरी आसता, तातूंतय वायटपण आसता भितर रुजलेलें. तें उगडापें जातलें मागीर आनी आमकां मागीर फसवणीन ती घालतलीं. ताका लागून सगळें ताका भेटूंक जाय. आनी तिसरें म्हणजे खालतेकायेन आमचें जिवीत जिवंक जाय. सायबीण मायन जियेली पळय ते भाशेन. चाकोर हांव जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां पोरणे. आनी हे खालतेकायेन तो आमकां सगळें बाकीचें करून घेता. तो आमचें सगळें जियेता आनी तो सगळें करून घेता. ताका आमी फकत सहकार करूंक जाय. हे भाशेन पियोसान केलें, पियोस धाव्यान. आनी ताणें इगोर्ज मातयेक एक नवो आकार, नवी दिशा दिली. कित्याक तो न्हय देव ताचे सगळें वावुरतालो. आनी हाका लागून आमची प्रगती हे भाशेन जालेली आसा. तर आमी देवाक कारगां दिवया. थोडो वेळ आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. जें आमी देवाचें उतर आयकलां आनी ताचेर आमी थोडो नियाळ केल्लो आसा, हें सगळें आमच्या मनांत आनी काळजांत धरून तें आमी देवाक भेटोवया प्रत्येक सुस्कारान. आनी देवाचें पळय तें कितें आमचे पासत आसा तें आमी आयकोया, पळोवया आनी तें करून देवाक आमी सहकार करया.